आमदार मायकल म्हणटा सावळाक सगळ्योच पार्टी ओडटात. बीजेपीचे खंय यत्न चल्ल्यात. विजयाक मायकल आनी सावळ गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार दिसतात. रोहनाक मायकल सरकारा वटेन काय आड तेंच कळना. विष्णू खंय इश्टागत आनी पॉलिटिक्स मिक्स करिना. सिनियर राणे म्हणटा 100 गाठच्या पयलीं रिटायर जावंक जाय. दिवचले नरेश सावळ्याच्या वाडदिसा गोंयच्या पॉलिटिक्साचें खतखतें. ह्या पावटी सगळे जाण ताका म्हणटा आपले हितून घेवप. आयज सगळे लिडर्स काँग्रेसचे आहात, तशेंच हांवें आयकलां आमचे पार्टीचे बीजेपीचे ताका म्हणटा तुमी आमचे पार्टीक घेवप. आनी एनजी म्हणटा तो आमचो फुडलो कॅन्डिडेट म्हणून. हांव ताका आतां फुडें तेजे कशें कितें गो खवडे येयल्या गोवा खवडे म्हणटा आमचे हितून घेवप. रोहनान आनी विजयान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आमचो कॅन्डिडेट. नरेशाने सगळं सारके जाग्यार आहा. नरेश फॉरवर्डूच आहा, बॅकवर्ड ना तो. केन्ना केन्ना दिसपा जाय तुमी ताका म्हणटात ते करून नाकात. हांव मायकल लोबो बीजेपीचो म्हणून चिंतना, क्लियर कट हांवें सांगता. हांव मायकल लोबोक आमचो म्हणून चिंतना, म्हणून तो आमचे बरोबर आयला. आणि मायकल लोबोन सांगला ते हांव 100% एग्री जाता की फुडल्या खेपे नरेश तो मंत्रिमंडळात आसतलो, मायकलूय बी आमचे बरोबर आसतलो. मर्यादा मैत्रीच्या आड मला कधी लागत नाही. आम्ही मैत्री महत्वाची मानतो, चांगलं काम महत्वाचं मानतो आणि लोकसेवेचा वसा घेऊन नरेश सावळ जे काम करत आहेत ते काम करण्यासाठी त्यांना उदंड आयुरारोग्य लाभो अशी मी प्रार्थना करतो. म्हणतात गोवा फॉरवर्ड असा. नरेश घेतलो डिसिजन ते तुमच्या ऐकूनच सगळं ऐकूनच बरेच डिसिजन घेतलो, लोकांच्या हितानूच घेतलो हे म्हाका काय खबर आसा. पूण म्हाका प्रश्न पडला मायकलाचो. मायकलाचो डेली पेपर वाचता आसतना म्हाका एक्चुअली म्हणचे पडटा आज मायकल सरकारच्या टिमार वयतलो, आज चीफ मिनिस्टर आसतलो, चीफ मिनिस्टर बरें उलयतलो. हाफ सेंचुरी म्हटल्यार 50 आणि फुल सेंचुरी म्हटल्यार 100. आमी नको, आमी कितल्या वर्षांक पावतले. सेंचुरी पावतले काय सेंचुरी जावचे पयलीं रिटायर जावंक जाय म्हणटा. काम करून येता तो पर्यंत आपण बॅट घेऊन सिक्सर मारत राहू जाय, बाउंड्री मारत राहू जाय. मुरगांवां कोल आनी कोक ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून लोकांक नाका शेवट जाता. पालिकेन खंय 5 म्हयन्या पयलीं मिटींग घेवन ट्रान्सपोर्टेशन सांजे 7 ते सकाळी 7 मेरेन मर्यादीत दवरपाचें म्हूण थारायल्लें. मात आतां दनपारां सुद्दां हे ट्रक कोल आनी कोक घेवन यो वच करतना दिसतात. मिटिंगेंत नगरसेवकांनी हो प्रस्न काडलो. नगराध्यक्ष खंय आतां ट्रॅफिक सेला कडेन उलयतलो. प्रुडंटान फाटल्या सप्तकांत हाचेर रिपोर्ट केल्लो. जानेवारीच्या 4 तारखेक एक मिटींग घेतली, कोल्ड ट्रक आसा ती स्टॉप करपाचें. पण आयज हांगा 5 म्हयने जाले तरी पण तेजेर कांय एक्शन घेवंक ना. ती वास्कोसून ती सडा एरियाक वयता, पॉयंट नंबर 1, 2, 5 हे आसा. जे ट्रक वयता ते हांगा 5-5 मिनटांनी न्हू, 1-1 मिनटान 2-2 मिनटान ट्रक वयतात. लोकांक खूब त्रास जाता ट्रकाचो. इवन कोलाचो सुद्दां त्रास जाता. ते कोलाचेर कितें सोल्युशन काडपाचें, जर ट्रकाचेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ते आजून 5 म्हयने जाले कितेंच जावं. कोलाक लागून हांवें ट्रक्स ह्या सिटीन इतले ट्रॅफिक एक्शन जालोलें आहा. वो करून इस्कॉलाच्या टायमार आफ्टरनून टायम शिपयार्ड गेट्स ब्रेक आसता तेन्ना आनी 5 वरांचेर हे पीक टायम, हे तिनूय पीक टायम. त्या टायमार ट्रक बंद करची म्हणून कित्याक एक्सिडेंटल झोन आमची ट्रॅफिक वास्कोन इतलें वाडलोलें आहा. फाटले शिपयार्डा चिकालें पावता ट्रॅफिक. ते बरोबर ते दोनूय नाल्लाची कन्स्ट्रक्शन चल्लोलें. ताका लागून हांवें सांगलां ट्रॅफिक सेलाचो आधार घेवया, तांकां आपोवया, मिटींग घेवया. डेली चोवपाक गेल्यार रस्त्याचेर कोल पडलो आसता आनी गाडयो ओडल्यो आसताय आनी त्यो गाडयांनी भिरांत दिसता मोटरसायकल चलोवपाक देखून. कित्याक त्रास जाता आनी केन्ना केन्ना कोल सकयल पडलो स्लीप जावन लोक सकयल पडटा आनी आतां पावसाक तरी स्लीप जावन पडटाय आनी मागीर हिमाचो तो धुल्लो जावन लोकांक पॉयजन जाता. आतां ट्रान्सपोर्ट बंद जावपा जाग्यार ट्रान्सपोर्ट वाडलेलो आसा आनी आमच्या शिबिरी मागता आनी आमचे ट्रॅफिक सायड डिपार्टमेंटारी मागता जे रातचे 9 ते सकाळी 7 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चालू दवरपाचो आनी मदलो टायम बंद दवरपाचो. नगराध्यक्ष म्हणटा ट्रकवाल्यांक काय अटी घातिल्ल्यो ते पाळिनात जाल्यार खंय तांचेर एक्शन घेवची पडटली. पोल्युशन लेवल कंट्रोल करतले म्हणून त्याच्या भायर ते ट्रान्सपोर्टेशन जे आहा पळय ते रिस्ट्रिक्टेड टायमींग फ्रॉम 7 to 7
हे टायमा वचून ते करतले म्हणून आणि आयज ते 1.5 म्हयने सुमार तेंच्यांनी सारको टायम आनी हे अप टू सांगलेल्या प्रमाणे केला. पूण आतां अशें आयकून येयलां की म्हाका थोडे नदीन हाडून दिले कावन्सिलरांनी थोड्या प्रेसांनी नदीन हाडून दिले की ते दनपारच्या टायमार सुद्दां ते कोल ट्रक वयता आमच्या हेरींसून. त्याच्या भायर तेंची स्पीड एकदम रफ आसता, हार्श स्पीड आसता. रातचे सुद्दां जेन्ना वयतना एकदम फास्ट वयता आनी तेंची ते डिस्टन्स आहा पळय ते सुद्दां एकदम लागीं आसा, वीच इज व्हेरी मच डेंजरस फॉर आवर सिटी. केन्ना एक्सिडंट जावं शकता, मेजर कॉज जावं शकता. सो हेका लागून हांवें कावन्सिलाची मिटींग न्हू हांवें ऑलरेडी पयलीं डिसिजन घेतला आनी इन्फॉर्म केलां की ट्राफीक PI आनी RTO हेंचे कडेन ट्युजडे मिटींग फिक्स केल्या आनी ती मिटींगेन हांव तेंचे कडेन फायनलायज करतलो तेंचो टायमींग कितें आहा पळय तो. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.